बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आयचो विशय जावन आसा मॅथ्यू 10:8 वायटाकारांक बोरीं करात. मोगाल बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोलो वेळ आवडेता. प्रितीच्यानो, आमी देवाची मोगाची पोरसां. देवान आमकां पवित्र स्नाना वरवीं एक एकल्याक मागल्यांत. आपलें राज परगटूंक एक एकल्याक पाठयल्यांत. जितलीं आमी देवाच्या वावराक होय म्हणटाव तितली देव आमकां आपलो आदार दिता, बेसांवांनी भोरता, कृपेन भोरता. ह्या वेळार आमी जेजू सांगाता आसां. ताकाच आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करुया आनी ज्या ज्या वावराक देव आमकां आपयता, पाठयता, ताका आमी होयकार दिवया. गीत गावया. हांगा हांव आसां. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाल इश्ट, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाल इश्ट, तूं म्हजो देव. सगल्या काळजांत तुका आराधन करता. सगल्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळे सोबते तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसां, हांगा हांव आसां सोम्या. हांगा हांव आसां सोम्या. हांगा हांव आसां सोम्या. हांगा हांव आसां. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो पेखणार, तूं म्हजी घोटाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो पेखणार, तूं म्हजी घोटाय, तूं म्हजो देव. सगल्या काळजांत तुका आराधन करता. सगल्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता.
सोगले सोते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा जेजूक सांगात आमी हांगा आसाव हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा भोव मोगाल जेजू वेदीचेर आसलोल्या पवित्र उंड्यांत रीक घेवन तूं आसाय म्हूण आमी सोत मानतांव तुजें आसणें भोगूंक आनी त्याच बरोबर तुज्या देवीक उतराचेर कोल नियाल करूंक ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्याव तुजे मुखार आमी आसाव तूं आमचो सोमी तूं आमचो देव ह्या वेळार सोगले भोक्तीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार करतांव दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना हालेलुया हालेलुया सगळी म्हणूया हालेलुया 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 दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ह्या वेळार आमचे दिनवाशी कालीज आनी मन बापाक उबारुया कित्याक देव बापाक देव पुताक देव पवित्र आत्म्याक आमचे दिनवास फावो दर एक जिविताचे गोडेक देव आमकां राखता आनी सांबाळटा सोमी जेजू आमच्या सांगाता आसा देव पवित्र आत्मो आमकां उजवाडाच्या मार्गान चलूंक आदार दिता ताका मोहिमा आनी दिनवास सासनाच्या सासनाक
मोगाल जेजू तूं कितलो बरो तुजो माई मोग मीत मेद नासलोलो आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना तूं आमकां तुज्या गोठायेन भरता शांतीचो आत्मो तूं आमचेर पाटयता आमकां शांतीन भरता प्रेज द लॉर्ड बिरांतीच्या वेळार तुका उलो मारतल्यांक समाधान मेळटा आर्गां तुका सुमया आमच्या भुरग्यांक तूं स्वताच्या मार्गार चलोवंक आदार दिता थँक्यू जिजस आमच्या पिडेच्या वेळार आमकां तूं पेकोवणी फावो कोता हे सगोट उपकारां पासत आमी तुजी मोगाची पोरजां तुका आर्गां आनी दिनवास दिता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आर्गां तुका बापा आर्गां तुका बापा मोहिमा तुका सुमया महिमा तुका सुमया दिनवास तुका पवित्र आत्म्या दिनवास तुका पवित्र आत्म्या गीत गावया बापा तुका उल्हासता बापा मोजा तुका उल्हासता तुजे असलो आनी बापूय ना तुज्या हाताक दवरून वाचोलता कसले संकश येवं काळजी दवरता बापा मोच्या मोगाला तुजे वेगे हाशिवन आशेता बापा मोच्या मोगाच्या तुजे वेगे उडून लेपता किना किना मोजी दीस तुजी किना किना तुजी दीस मोजे इतल्यान बापा हांव दादोस जाता सगळे मोजे सूख दूख तुका दिता बापा मोच्या मोगाला तुजी वेगे हाशिवन आशेता बापा मोच्या मोगाला तुजी वेगे उडून लेपता प्रितीच्यानो आमचो मोगाल जेजू जावन आसा काकुतीचो सागोर ताचे सोबे पातक्यांक मेळटा आसरो ह्या वेळार आमचें जिवीत ताका उक्तें करुया आमच्या जिवितांतलें खोटेपण आमच्यो चुकी आमी जेजूक ह्या वेळार सांगुया
तो आमकां आयकूंक रावता. सुम्या जेजू, तूं उजवाड. तुज्या उजवाडान चलता त्या मनशाच्या जिवितांत केन्नाच काळोख आसना. पूण आमच्या जिवितांत सुम्या आमी सोबार तरेच्या काळोखांत जियेता. आमच्या जिवितांत पिरांतीचो काळोख आसा. आमच्या जिवितांत दुबावाचो काळोख, दुस्मानकायेचो काळोख आसा. दुखकोतीचो काळोख आसा. असलो काळोख आमकां आमच्या भावा भयणी सोशिल्लीं पयस व्हरता. असलो काळोख आमकां सुम्या तुजे सोशिल्लीं पयस व्हरता. मोगाल जेजू, तूंच आमचो तारूख. तुजे भायर आनीक तारूख ना. तूं एकलोच देव. तूं जिवंत देव. ह्या वेळार तुज्या उजवाडांत आमी आसतना आमचे मदलो भिरांतीचो, दुबावाचो, दुस्मानकायेचो, दुखीकोतीचो काळोख नपयत कर. सुम्या उजवाडाचीं भुरगीं आमकां कर. उजवाडाच्योच कोरन्यो आदारूंक आमकां फावो कर. जेरमाया 10 10 अशें म्हणटा. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव. तो जिवंत देव आनी सासनीक राजा. जेरमाया 10 10. सगळीं म्हणुया. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव. तो जिवंत देव आनी सासनीक राजा. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव. तो जिवंत देव आनी सासनीक राजा. हेच गावून आमी सगल्यांक सांगुया. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव. तो जिवंत देव आनी सासनीक राजा. सगळीं म्हणुया. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव. तो जिवंत देव आनी सासनीक राजा. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव. तो जिवंत देव आनी सासनीक राजा. होय तूंच तो सोर्वेस्पोर. तुजे भायर आनीक तारूख ना. होय तूंच तो सोर्वेस्पोर. तुजे भायर आनीक तारूख ना. होय तूंच तो सोर्वेस्पोर. तुजे भायर आनीक तारूख ना. होय तूंच तो सोर्वेस्पोर. तुजे भायर आनीक तारूख ना. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव. तो जिवंत देव आनी सासनीक राजा. पूण सोर्वेस्पोर एकलोच खरो देव.
तो जीवन देव आनी सासनीक राजा. बाबा भयणीनो, आमी जेजू सांगाता आसा. जेजू आपली बरी खबर आमकां सांगूंक सोदता. जेजूचो तालो आमी आयकुया. उलोय सुमया. तुजी बाबा भयणी तुजी उतर आयकूंक लालयतात. बोड आमकां एक एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान. दी आमकां तुजो मोगाचो आत्मो, तुजो शांतीचो आत्मो, तुज्या कुरपेचो आत्मो. सानवायेच्या आत्म्यान आमकां बोड. Come, Holy Spirit, fill us with your power. ये पवित्र आत्म्या देवोय तुजो उजो. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. मातीवाचें शिव वर्तमान 10 स्वर वोल 7 ते 13. आनी वचून सोर्गीचें राज येवचें जालें अशें पडगोट करात. वायटाकारांक बरी करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबे लेगून पोत्यांत आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावलीं वो वांडो वो दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण मानसुगेचो मनीस आसा तो सोदून काडात. आनी थंयसरले भायर सोरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी करुया. देवाचो संदेश आमी घेवया. प्रितीच्यानो, संवसार रचतना देवान उजवाड रचलो. पूण मनशाच्या आपस्वार्थाक लागून, नोश्ट्या कर्तुबांक लागून, खोटेपणाक लागून मनशान कालुकाचो अदीक मोग केलो. उजवाड नाकारलो. तरूय देवाक संवसारांत आशिल्ल्यांचो आमा मनशांचो आपल्या भुरग्यांचो खूब मोग आसलो आनी आसा. देखून असल्या संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण संवसाराक सासनीक जिवीत मेळोवन दिवंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. समाज नवो करूंक जेजू संवसारांत आयलो. जेजूच जालो उजवाड संवसाराचो. आमी जाणाव उजवाड दुसऱ्यांक खुशाल बरीत करता. उजवाड लिपलोल्यो वो सांडलोल्यो वस्तू
मेलोश्यो कोत्ता, दुसऱ्यांक उजवाड दिता, काळोख पयसयता आनी सगळें उजवाडायता. जेजू संवसारांत येवन सगळ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडलें. जेजून वायटाकारांक बळी केलीं, मेल्ल्यांक जिवंत केलीं, कोडकारांक नितळ केलीं, देंवचार काडले, सगळ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडली. इतल्यांनी सगळें जालें काय? ना प्रितीच्यानो, जेजून आपल्या शिसांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यान भरलीं. तोरेच्या देण्यांनी फळांनी ताणीं आमकां भरल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमकां कोणूय गिफ्ट दिता, जावं आमच्या जल्म दिसा वो हेर कसलेय समारंभेक, तो गिफ्ट आमी काबडांत घालून दवरता वो तो आमी उजार करता. दुबावा वेरेत तो आमी उजार करता. तशेंच पवित्र आत्म्या वरवीं जायते गिफ्ट देवान आमकां दिल्यात. कित्या खातीर? ते आमी दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत उजार करूंक. आयज देवाचें उतर आमकां तेंच परतून उगडास करता वो सांगता. जशें ताणें आपल्या शिसांक सांगलोलें, आयज आमी ताचे शीस. जेजू सांगता, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें पडगोट करात. वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें पडगोट करात. फुडें जेजू म्हणटा, वायटाकारांक बळी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. ही सगळीं देणी देवान आमकां दिल्यात काय? आयच्या दिसा आमचेरूच नदर मारुया, नियाळ करुया. कसल्या फळांनी देण्यांनी देवान आमकां रंगयल्यात काय? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रितीच्यानो, बावाट जावन आसा भोव म्हत्वाचो आमच्या क्रिस्ती जिवीत जिवंक. एक कोरी उजवाडाची वाट चलतलो क्रिस्तांव आपल्या बऱ्या कोरण्या व जिविता वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत रूच आनी स्वाद दिता. वायट चुकलोल्यांक वाट दाखयता. आयच्या समाजांत जायते भेदभाव दिसून येतात आनी हाका लागून झगडीं आनी झुजां जाल्लीं दिसून येतात. आमची भक्ती, आमचो धर्म व आमचो भावार्थ न्हय फकत आमच्या बरेपणाक, आमच्याच फायद्याक व आमच्याच पवित्रपणा खातीर, पूण एक कळो क्रिस्तांव कसो ह्या संवसारांत जियेतना आमी जावंक जाय मिठा भाशेन. वाती व उजवाडा भाशेन आपल्या खातीरूच न्हय बगर दुसऱ्यांक रूच दिवन, उजवाड दिवन, चुकलोल्यांक वाट दाखोवन, पवित्रपणान संवसार उर्बेभरीत रुचीचो करून आमकां देवान दिलोलें कार्य व आपोवणें जिवंक.
अशेंच आमचें जिवीत जावं. बाबा भयणीनो, देवान आमकां पवित्र आत्म्याच्या वेगवेगळ्या देण्यांनी भरल्यांत आनी पेल्याचे सेवेक उजार करूंक पाठयल्यांत. हे मनांत दवरून कांय मागणी आमी देवाक उबारुया. मोगाच्यानो, हे वेळार जेजूक सांगात सोगले तुमची काळजांतली मनाचे अंतरेक. देव तुमकां समाधान करता. देव तुमचें आयकता. हो पवित्र वेळ हो जावन आसा जेजूच्या सांगाता आमी सारलेलो वेळ. तो भोव म्हत्वाचो. हे बाग देवान आमकां एक एकल्याक फावो केला. आमच्या दुखवलेल्या काळजांक देव समाधान करता. आमच्या पिडेक देव हात लायता. भावातान सोत मानात. जेजूक सांगात. जेजू आमकां आयकता. आमचो देव काकुतीचो देव. आमचो देव मोगाचो देव. ताचे लागीं उलोवयात. सगली तुमची कुशलकायेची खबर जेजूक सांगात. जेजून जायते कुशलकायेन आमकां बोल्ल्यात. जायत्या देण्यांनी देवान आमकां बोल्ल्यात. सगल्या तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान थोडी मागणी हांव जेजू फुड्यांत दवरतां. आमचो जबाब जावं दी. दोनया देवा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी पोरजेच्या समाजीक तशेंच आत्मीक प्रश्ना विशीं आपल्या उतरांनी शिकवणेन आनी बरे बुदीन पोरचेक खरी जागृताय दिवंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जबाब, दोनया देवा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी तांणी आपलो फायदो पळोवन न्हय पूण पोरजेचें बरेंपण दोळ्या मुखार दवरून समाजा पासत वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जबाब, दोनया देवा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे.
जावन एकल्या पासत मागुया. जेजू, आमच्या घरांत, वाड्यांत, समुदायेंत तुजी बरी खबर आमी पडगोटूंक जाय. तूं भियेनासतना, लॉस दवरिनासतना सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर तुका गोवाय दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी आदार फावो कर. सो बाब, दोनया देवा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. सुम्या, आयज कितले गोराबे सोऱ्याक लागून इबाड जाल्यात. सुम्या, कितल्या गोराब्यांनी बेकारपणाक लागून मोग शांती उणी जाल्या. सुम्या, जायते गोराबे भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. तुज्या हातांतलीं भुरगीं तांकां फावो कर. सुम्या, असले सगळे गोराबे तुज्या हातांत घालता. सुम्या, आनी असल्या गोराब्यांनी जाता ते भाशेन आमी सेवा करून मोग शांती उत्पन्न करूंक आमकां शिकय म्हूण मागता. जबाब, दोनया देवा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोलें मागणी आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.